नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. होळयेच्या दिसा वास्को सडेर खून. मोटरसायकल व्हेली म्हूण धाकट्या भावान व्हडल्या भावाक सुरो तोपून मारलो. एक मर्डर रिपोर्टेड आसा. भावानच भावाक मारला. मेला ताजें नांव श्रीकांत गवळी आनी एक मारला तेजो धाकलो भाव ताजें नांव मल्लिकार्जून गवळी. बायकाचे कितें इन्सिडंटा लागून कोण परमिशन घेना आसतना आपली बायक व्हेली म्हणून रागान तेजे मदीं झगडी जाली आनी त्या रागार तेणी ह्या मल्लिकार्जुनान श्रीकांताक चाकू मारून तेजे सकम टू द इंजरीज. इन्सिडंट रात्री 10:30 सुमार कालचे एक्युजाक आमी अरेस्ट केला आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू. सद्याक आमी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आमी जाणा सगळ्या कडेन आयज होळी चालू आसा. एक मोठो उमेदीचो सण, एकामेकाक कलर लावपाचो. पूण आमी जी आयज खबर घेवन आयल्या, एक ट्रॅजीक खबर घेवन आयल्या की आयज एक सड्याचेर एक मर्डर रिपोर्ट जाल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की एका भावान खंय दुसऱ्या भावाक मारलो आनी ही घटना खंय काल रातची 10:30 JRB कॉलनीन घडली. वास्कोच्यान पुडन मिडिया खातीर विक्रम नायक. राती होळी घालून शिगम्याक सुरवात जाली. आज रंगपंचम. पुराय गोंय वेगवेगळ्या रंगांनी रंगून गेला. ल्हान भुरग्यांनी पिचकाऱ्यो घेवन रंगपंचम मनयली. शहरात कामाक धंद्याक आशिल्लो गोंयकार शिगम्या निमतान आपल्या गांवांनी पावलो. शहरांनी होळयेक वेगवेगळ्या सुवातेंचेर इव्हेंट. गोंयभरचे बाजार रंगांनी नटल्यात. पळोवया गोंयकारांची रंगपंचम. भगवती रवळनाथ देवस्थानचे ज्यो होळयो आहात त्यो जवळजवळ 7 होळयो आमच्यो आसात. म्हत्वाच्यो 7 होळयो आसात. तितली हे 7 होळयो आसतात तेच्या प्रमाणे आमी मालपें, आमची पराठे आनी पणशी हे 3 गांवांतल्यो आमकां होळयो येतात. सगळ्यांनी रवींद्र भवनाच्या ह्या आवारात येऊन होळी रंग उत्सव मनयता असताना सगळ्यांनी फक्त आपल्या दोळ्या, कान, नाक आरोग्याची काळजी तितकीच घेवची. कारण कलर जर दोळ्यात चुकून वचत जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता. न्हावून घेवचे म्हणटा तशें. आणि फाल्यां छावा पिक्चर आमच्या रवींद्र भवनात आयोजित केला. पण तिकीट शो आसा, फुकट ना. कन्सेशनल तिकीट 25 रुपया भुरग्यांक. 25 रुपया भुरग्यांक ना, भुरग्यांक 25. चला. हांगा एक प्रथा आसा की देवीक नाल दवरून आमी मागीर फुडें वता आझाद मैदानाचेर. हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन आझाद मैदानान येवन होळीची शुभेच्छा व्यक्त करची. सगळ्यांक रंग लावन एकतेचें प्रतीक आमी म्हणटा, होळी म्हणटा ते एकतेचें प्रतीक. ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, शांतीची, तशीच आरोग्यवर्धक आणि आर्थीक पाठबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता. पणजेचे शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ले नंतर हांव भाग जाता. म्हाका खूब आनंद जाता. पणजेकारांक, गोंयकारांक, समेस्तांक होळयेच्यो शुभेच्छा. दर वर्सा हांव होळी महालक्ष्मीचे, श्रीदेवी महालक्ष्मीचे दर्शन घेवन तिचो आशिर्वाद घेवन फुडें मागीर लोकां बरोबर मनयता. सो ह्या वर्साय तशीच हें आसा. हांगच्यान आमी आझाद मैदानान वचून सगळ्या लोकांक बरोबर होळी खेळटा. Since 15 days, and so I catch the opportunity to live Holi here in Goa because I'm also a colleague of yours. I'm making a radio documentary for Italian broadcasting. I come from Italy.
TCP कलम 17(2) हायकोर्टान कातर लायली. 17(2)चे नेम आणि गायडलायनी रद्द. TCP खात्याच्या विनवणे उपरांत कोर्टात अर्द 6 सप्तकां खातीर स्टे केल्या. TCPची सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. 17(2) सकयल केल्ले कन्वर्जनाचो फेरविचार जावचो म्हूण याचिकादार गोवा फावंडेशन मागता. मंत्री विश्वजीत म्हणटा सुप्रीम कोर्टात वतले. TCPक हायकोर्टाचो धक्को. रिजनल प्लॅनात आशिल्ल्यो चुको सुदारपाक म्हूण TCP खात्यान हाडिल्ले कलम 17(2) हायकोर्टान रीड डावन केले. कलमाचे नेम आनी अटी कोर्टान रद्द केल्यात. The court has struck down the rules and the guidelines which enable the operation of Section 17(2). As regards the 17(2) itself, it has decided that the 17(2) has to be read down, which means that any proposals which come have to be considered in the light of the regional plan only and not independently, not by themselves, not for reasons of inconsistency and incoherency. आता मेरेन TCPच्या 17(2) खाला केल्ल्या कन्वर्जनांचेर परतून विचार जावचो म्हूण याचिकादाराची मागणी. The court has placed the matter after 6 weeks, so we will have to read the judgment and consider each individual case, because many cases were done on the basis of inconsistency and incoherency and not error. Error has to be shown vis-a-vis the original proposal in the regional plan. So each of the approvals that have been granted have to be considered, to my mind, reconsidered in the light of what they were in the original regional plan. TCP खात्याच्या विनवणे उपरांत हायकोर्टान ऑर्डर 6 सप्तकां खातीर स्टे केला. मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा सुप्रीम कोर्टान वतले. आमी एक लक्षात घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट. 17(2) चेर ते वचूंक ना. सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा. ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्लें आसा ते आमी स्टडी करता. ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले. आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक. 3550 स्क्वेअर मिटर ती सर्वे नंबर तेजी इतली एरिया कितें जाता तें तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350 म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता. हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 म्हयन्या भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिजर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारके न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयाचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली. आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्हय सगळी खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळे गोष्टी तुमी विचार करूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंय बेकायदेशीर बांदकामां मुक्त करूंक पालिका आनी पंचायतींनी नेमान आनी वेळार बेकायदेशीर बांदकामां तपासून मोडची. हायकोर्टाचे निर्देश. मुख्य सचिव, नोडल ऑफिसर, CO, पंचायत सचिव, इन्स्पेक्टराचेर रिपोर्ट दिवपाची जबाबदारी. बांदकामां मोडटात घाळपणां केल्यार लोकप्रतिनिधीक जबाबदार धरपाचे कोर्टाचे शिनार. बेकायदेशीर बांदकाम प्रकरणात 2024 हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन गोंय बेकायदेशीर बांदकामापासून मुक्त करपाक बुलडोजर एक्शनीची वर्थ दिल्ली. पालिका आनी पंचायतींनी थारावीक वेळा उपरांत करची बांदकाम मोडपाची मोहीम. मुख्य सचिवान अशा तरेच्या मोहिमे खातीर योग्य निर्देश दिवचे. पालिका अभियंत्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात दर महिन्याक सर्वे करचो आणि रिपोर्ट मुख्य अधिकाऱ्यांक दिवचो. पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांदकामां सापडटाच करची कारवाय. अशा तरेन पंचायतींनी सचिवान सर्वे करचो आणि पंचायतींनी एक्शन घेवची. पालिका अभियंतो आणि पंचायत सचिवाचे रिपोर्ट लोकांक खातीर उक्ते आसचे. वेळार कारवाय करपा खातीर डेमोलिशन स्क्वॉड उपलब्ध करपाची जबाबदारी मुख्य सचिवाची. बेकायदेशीर बांदकामांक कोण पाळो दिता ताची जबाबदारी निश्चित जातली.
बेकायदेशीर बांदकामां मोडपापासून राखण दिवपी अंतरीम निवाडो दितना न्यायालयीन जतनाय घेवची अशें सुप्रीम कोर्टान केल्ल्या निरीक्षणाचोय उल्लेख हायकोर्टान आदेशात केला. 15 एप्रिलाक प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. खण मंत्रालयान पयलेच फावट एक्सप्लोरेशन लायसनांची पावणी करपाचें थारायलां. मिनरल एक्सप्लोरेशन खाजगी उद्देगाक उक्तें. मुख्यमंत्र्याची केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी बरोबर खण खात्याची रिव्ह्यू बसका जाली. मायनिंगाचे मळार AIचो वापर करपा विशीं दिवपी हॅकाथॉन 2025 लॉन्च केला. केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डीन खण खात्याची बिरेस्तारा रिव्ह्यू मिटींग घेतली. मंत्रालयान पयलेच फावट एक्सप्लोरेशन लायसन्साचे ऑक्शन करपाचें थारायलां. AIचो उपेग करून खण संबंधीत म्हायती दिवपी हॅकाथॉन 2025 लॉन्च केला. It is a road show on the trench of auctioning and it is a trench of auctioning of the exploration of the license block. ह्या दोन्ही प्रोग्रामा खातीर मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता की हातूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. एक म्हणजे क्रिटिकल मिनरल्स जे आसा पळय न्ही हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज सिरियस आणि दुसरें एक्सप्लोरेशनान प्रायवेट सेक्टर्स हांकां इनवॉल्व करप. दॅट इज ऑल्सो इंडियांतले वेगवेगळे एक्सप्लोरेशन्स करपा खातीरय बी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट सेक्टराची मदत जातली. खण ब्लॉकांची पावणी आणि खणी परत सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. गोंय सरकारच्या टोटल मायन्स डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू मायन्स मिनिस्टर जी किशनजी रेड्डीजी हांच्यांनी घेतलो. टोटल ऑल टुगेदर आतां पर्यंत आमी 12 ब्लॉक ऑप्शन्स करपाक शकले. भितर ऑलमोस्ट 9 ब्लॉक्स हे बेगिनात बेगीन सुरू जातले. 2-3 फक्त जे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन अडकले ते बी तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करता हे एश्युरन्स तांच्यांनी दिल्या. म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करीत जाल्यार 2025च्या पिरियडांत बऱ्यापैकी मायनिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जातले हाजी आस्त आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि स्वप्नील तारी. 6 म्हयन्या भितर गोंयांत मायनिंग पुराय सुरू जातलें. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उलयला. गोंय सरकार मायनिंगाचे बाबतींत सर्वोच्च न्यायालयान घाल्ल्या सगळ्या नेम अटीक पाळो दिवन खंय प्रक्रिया करता. गोंयांत जाल्ले खण खात्याच्या रिव्ह्यू बसके उपरांत मंत्री उलयलो. एक माइनिंग पर चर्चा किया है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर जो नाम्स है नाम्स को पूरा हम फॉलो करते हुए गोवा सरकार इस माइनिंग का एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं. इस 6 मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन और नया माइन शुरू होगा, अच्छे शुरू होगा. मजगती देशभरात खण बंद पडिल्ल्या वाठारात रावपी लोकां खातीर केंद्र सरकार 10,000 कोटी रुपया खर्च करतले म्हण केंद्रीय खण मंत्री साखळे विर्डी आणि सुर्ला पळोवणी केल्या उपरांत उलयलो. जो माइनिंग सेक्टर में आफ्टर माइनिंग के बाद डी माइनिंग हो जाते हैं, डीकोल हो जाते हैं. उस माइनिंग के बाद उस एरिया को पूरा कम्युनिटी के लिए यूटिलिटी हो ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है. इसी दृष्टिकोण में लगभग 140 कोल माइन्स पे हम एक एक्टिविटी कर रहे. इस एरिया में लगभग वी आर गोइंग टू स्पेंड 10,000 crores. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 7 दिसाच्या साखळी उपासा उपरांत तिळारी धरण वाठारांतल्यो खडयेच्यो कॉरी बंद करपाची लेखी अर्द. खानयेळेच्या लोकांनी खडयेच्यो कॉरी आड आंदोलन लावन धरिल्लें. निमाणे सिंधुदुर्ग जिल्लोधिकाऱ्यान सब डिव्हिजनल अधिकाऱ्याक अर्द काडली. कॉरींक लागून तिळारी धरण धोको उप्रासला म्हूण थळावे उपासाक बशिल्ले. तिळारी वाठारात सुरू आशिल्ल्यो खडयेच्यो क्वारी बंद करच्यो म्हूण सिंधुदुर्ग जिल्लोधिकाऱ्याची लेखी वर्द. थळाव्यांनी क्वारी बंद करच्यो म्हूण फाटले 7 दीस साखळी उपास केल्लो. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी जिल्हाधिकारी महोदयांची जाऊन भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पालकमंत्री महोदयांची सूचनासुद्धा प्रशासनाला तशाच प्रकारची होती की ग्रामस्थांची जी मागणी आहे ती समजून घ्या आणि तात्काळ आधी पहिल्यांदा तिथलं जे काम चालू आहे ते तात्काळ बंद करा आणि त्याला रीतसर स्थगिती द्या. तोंडी स्थगिती नको, ती कागदोपत्री द्या. आणि त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी महोदयांनी ही सूचना मान्य केली. त्यांनी प्रशासनाला तशा लेखी सूचना दिल्या की खाणीचं अधिकृत अनधिकृत जे काही काम आहे ते तात्काळ कालच्या दिवसापासून त्यांनी स्थगित केलं. आणि हे करत असताना आपली जी दुसरी मागणी होती की या भागाचा एक ATS सर्वे व्हावा, कारण तो सर्वे नसल्यामुळे नेमकं कुठल्या क्षेत्रामध्ये परवानगी घेतली आहे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये खाण चालू आहे, या सगळ्याचा सर्वे नंबर काय आहे, त्याचं
क्षेत्र कुठलं आहे ही निश्चिती होत नाही. त्याच्यामुळे त्यासुद्धा विभागाला त्यांनी सूचना केली आहे आणि की त्याचा एक ATS सर्वे करून त्याचा अहवाल रितसर सादर करा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ले आरोप फटीचे. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे सरकार इमानदारीन काम करता. बीजेपीचो खासदार अरुण सिंगान सरकाराक क्लीन चीट दिली. मडकयकार खंय फटींग उलयता. फायल क्लियर करूंक आमदाराच्या PAक 20 लाख दिवचे पडले म्हूण मडकयकार उलयल्लो. फायल क्लियर करपाक मंत्र्याच्या PAक पयशे दिले म्हूण आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ले आरोप फटीचे. सावंत सरकार प्रामाणीक, ताकाच लागून लोक मतां मारतात म्हूण बीजेपी खासदार अरुण सिंह उलयलो. सबको मालूम है कि वो झूठा आरोप है. उन्होंने सरेआम झूठ बोला है. हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता. वो झूठ बोला है. वह पार्टी आपस में चर्चा कर रही है लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है. हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है. गलत आरोप है. मैं कह रहा हूँ एक गलत आरोप है. सरकार पूरे ईमानदारी से काम कर रही है और एक व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क. और आप सबको मालूम है क्यों कह रहे हैं. सब जनता को मालूम है कि ईमानदार सरकार है. हमारे लिए सबसे बड़ी अगर ईमानदारी के कसौटी पे है तो सरकार है, जनता है. जनता बार बार चुन करके भेज रही. जनता से बात कर, जनता कर, ईमानदार सरकार है. हम लोग को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में सदैव काम करते हैं. इसलिए उनको मालूम है जनता जनार्दन सर्वोपरि है. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. वीज खात्याच्या सुवातीतले अतिक्रमण काडूंक गेल्ले कडेन आमदार संकल्पा वांगडा काशीनाथ शेटयेचे वाजिल्ले. ह्या प्रकरणात मुरगांवचो PI आनी दक्षिण गोंयच्या SP कोर्टाची नोटीस. सरकारी खात्याचीच कागाळीचे ॲक्शन ना म्हूण न्याया खातीर शेटये कोर्टात पावलो. वीज खात्याक आडमेळी हाडपी गजालींक नितळ करपाचो संकल्प घेतिल्ल्या काशीनाथ शेटयेचे आमदार संकल्प आमोणकरा कडेन हालींच वाजिल्ले. प्रकरणात FIR नोंद करपाक तयार नाशिल्ल्या पुलिसां आड ताणें हायकोर्टाचे दार वाजयले. कोर्टान मुरगांवच्या PI आनी दक्षिण गोंयच्या SPक हजर रावपाचे निर्देश दिल्यात. ती आम्ही कंप्लेंट केलेली आहे. हांव नोडल ऑफिसर थंयचो आनी हाजे कडेन एनक्रोचमेंट बीन करता तो MLA बीन भितर येता बीन म्हणून कंप्लेंट केली आनी ऑब्स्ट्रक्ट करता काम करपा हांवें ट्रेसपास करता आमची कामां आमी आय एम प्रोटेक्टींग द प्रॉपर्टीज. ते हांवें FIR केलो. ते पुलीस गव्हर्मेंटाचीच FIR रजिस्टर करना आनी वॉज टेकन पॉलिटिकल प्रेशर म्हणून आय हॅड टू गो टू द कोर्ट अँड टेक एन ऑर्डर टुडे टू रजिस्टर. ते पॉलिटिकल प्रेशरार करप बरोबर न्हय न्ही. सो आय हॅव टेकन एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट दॅट FIR शूड बी रजिस्टर्ड. सो आतां कोर्टान तांकां 17 तारखेक आपयला कित्याक FIR रजिस्टर करूंक नाका. कोण आपयला? PI आनी SP मारगांव. वास्को PI. SP सावथाक आनी वास्को हेजे मार्मागोवा PI. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सातार्ड्याचो पूल डेंजर झोनात. थळाव्यांक धाकधूक. रेंव काडिल्ल्यांक पुलाक धोको जाला म्हूण सातार्ड्याचो सरपंच सांगता. गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारांनी एकठांय येवन पुलाची स्टेबिलिटी तपासची. मिशन फॉर लोकलच्या राजन कोरगांवकाराची मागणी. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सातड्ड्याचो पूल येरादारीक धोक्याचो जाला म्हूण थळाव्यांक धाकधूक. दोनूय सरकारांनी एकठांय येवन पुला विशीं निर्णय घेवचो म्हूण मागणी. ह्याची हालत एवढी खराब झालेली आहे ब्रिजची ना. माणूस जर उभा राहिला मध्येच तर तो कंप्लीट हालतोय. खरं म्हणजे ना जॉईंटली आमच्या सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने मिळून दोघांनी मिळून याचं रिस्ट्रक्चरल इन्स्पेक्शन करायची गरज आहे. सातर्ड्याचो सरपंच म्हणटा सरकारांक निवेदनां दिवन जाली मात अजून कांयच जाल्लें ना. रेंव काडटात ताका लागून पुलाक धोको जाला म्हूण दावो. ह्याच्यावर दुरुस्तीची हे नाही. म्हणजे आता आम्ही 8 महिने झाले त्यांना निवेदन दिलेलं होतं. 8 महिन्यापूर्वी किंवा हे रस्ता आहे, हे जे पूल आहे त्यातले ते पाटे जे आहे ते कमकुवत झालेले आहेत आणि तुम्ही तातडीने ती दुरुस्त करा. तर त्याच्यावर त्यांनी एकदा बघून गेले पण परत काय निधी काय खर्च घातला नाही. प्लेटची तर दुर्दशा प्लेट अशी उचलते. उचलून तर एकतर खाली कोणतरी गेला तर काय म्हणून काय तुमची मागणी काय आहे सरकारला? मागणी ते आता रोज येऊन जरा करतात. त्याच्यापेक्षा काहीतरी व्यवस्थित एकदाच करायचं ना. ह्या जाग्यार पळवणी करून हे जी समस्या आसा लोकांचे सॉल्व करप खूप गरज आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.
साळात गड्यांक येवपी लोकांनी शिस्त पाळची म्हूण भूमिका महादेव देवस्थान समितीचो उलो. गडो दिसता त्या सुवातीचेर लोकांनी आदींच वचून रावचे न्ही. कितेंय बरें वायट जाल्यार समितीच्या नांवान बोवाळ मारचे परस शिस्त पाळात. समितीचो अध्यक्ष कालिदास राऊत उलयला. आयज सावन साळांतल्या गड्यांक सुरवात. साळात गड्यांक येवपी लोकांनी शिस्त पाळची म्हूण देवस्थान समितीचो उलो. गडो दितात थंय लोक पयलींच वचून रावतात. अशें करचें न्ही. कितेंय बरें वायट जाल्यार कोण जबाबदार काय समितीचो प्रस्न. आमच्या देवस्थानात फक्त भोग घेवपाचो, शोध घेवंक जायना. आमी येल्ल्यांक तेच सांगता, तुजे इच्छे प्रमाणे हांगा तुजें कितें कसलें काम आसा इच्छेन जे मनासून यो आमच्या वये कडेन थंय सांगणें करूंक लाय. तुजें काम जाता. गडे म्हणजे कितें असो सिनेमा नाटक असले काय तसले न्हू ते. हे आमचे व्हडले देवस्थानाचो एक मोठो उत्सव. देवाचो आनी देव आनी मनशा मदीं एक उत्सव आनी देवतराच्या मदीं. जेन्ना लोकांनी कितें तरी देवाक म्हणून आपूण येता थंय मस्ती करप ना, कितें मदिरा पिवन आनी कितें करून लोक येतात न्हू तशें येवप ना. एक देवस्थानाचो देवाचो उपभोग घेवपाक, उत्सवाचो उपभोग घेवपाक येवपाचें. ज्या जाग्यार देवाचे कितें तरी प्रोग्राम आसता, कितें तरी गडो दिवपाचो आसता, ती मशनां हाडपाची आसतात, त्या जाग्यांचेर लोक जे पावतात न्ही, अशें गेल्या वर्सा आमकां आयकूंक येयलां. त्या जाग्यार लोकांनी शक्यतो थंय पावपाचें न्ही, वचूंक जायना. पयलीं वचून रावतात. आतां गडो दिवपाचो आमचे थंय पयलीं वचून रावतात. थंय वचून रावल्या उपरांत गेलो जाल्यार थंय कितें जातलें आनी कितें ना हें कोण सांगूंक शकचो ना. देवाक येया, देवस्थानाचो उत्सवाचो उपभोग घेया, पण उत्सवाचें कितें कितें आहा तें सोदूंक वचूं नाका. हांगा सोदूंक वयशात तुमी त्रासान पडटल्यात आनी तेतून तुमी त्रासान पडल्या उपरांत आमकांय लोकांक आमकां तुमी त्रास करतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे बुलेटीन तुमकां पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.